सो आम्ही येला आता पणजी बस स्टँड शू गेला फुलां हाडपाक. सो पणजी मार्केटान जेन्ना शू हाडटा न्ही मार्केटान ना फुलां जस्ट 100 रुपयाचे इल्ले घालतात. सो हांगासर बस स्टँडार न्ही 100 रुपयाचे खूब घालता. सो तो हांगाच येता बस स्टँडार फुलां घेवपाक. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? हय हाय गाय, बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. सो सकाळचे कितले जाले 10 जाली. आमी येयला नुस्तें व्हरपाक पणजी. सो पयलीं आमी हांगा येयल्ले बस स्टँडार फुलां सोंपलेले देवाक. सो म्हटलें आपण हांगाच घेता खावपाक. सो केन्नाय आमी बस स्टँडार पणजी मार्केटान घेता न्ही फुलां. तो म्हणटा इल्लेशें येता खंय म्हटलें हांगाच घेवया म्हटलें. सो खूब दिसांनी हांव व्लॉग करता. आई बरी नासलेली सो मागीर तुमकां सांगता अपडेट आई कशें आसा कितें जालें ते तुमकां हांव घरा पावले की सुशेगाद सांगता. ओके, खूब दीस जाले नुस्तें खावंक ना. आई म्हणपालें आपलें नुस्तें खावंक जालां. सो म्हटलें आयज येवया म्हटलें नुस्तें व्हरपाक. लेट जालो आयज. अशें आमी बेगीनच भायर सरता नुस्तें बी हाडपाक. सो आयज शिवाक आमच्या कॉलनी आयज इव्हेंट आहा म्हणजे ह्या मिटींग आसा आयज. सो तेचो प्रोजेक्ट सावंड बीन घातला. सो ते घालता म्हणसर जालो टायम. सो आमी आत्तां जस्ट भायर सरली. इशूका न्हीद घातली सद्दां आत्तां न्हिदलो तो न्हिदला न्ही आमी भायर सरली. सो आनी कडकशें वत पडला आयज. आणि अशें हांवें आयकलें की खूब नुस्तें येता खंय आतां. पळोवया आतां. म्हाका असो एक 1 वीकचे चड जालें आमी नुस्तें बीन खावंक ना आनी येवकूच ना मार्केटान. आई लागून कांय नुस्तें बीन खावंक ना. आई म्हणटाली तूं कितें हाडून खा, पार्सल खा, हें खा. काय करनासलें हांव घरा फक्त दाळ करतालें आनी कितें आहा तें तांती बीन बॉयल करून खातालें. आनी शिवू नासलेलो न्ही 1 वीक इव्हेंटा आसलेलो. सो म्हाका एकट्याक कित्याक नुस्तें हाडलें. 100 रुपयाचे इतलें येता अशें ना. मोबायल दिवपा मोबायल दी. पण पणजी बस स्टँडार न्ही सॉरी मार्केटान न्ही इल्ले येता 100 रुपयाचे. जालें न्ही चलया. तो बरो येता. चला आतां वयता पणजी मार्केटान नुस्तें घेवपाक. खूब जाणां म्हणटा नुस्तें चड आहा पण आमी आयज आयला आसल्यार पुरो नुस्तें. फ्रेश आणि भाई ताजे भाई हे गोबरो दिसता. किंगफिश परत ना म्हाका जातल्यान करी करपाक. किंगफिश बारीक किंगफिश नाय फ्रेश आहा. बरें घाल रे बांगडे बरे पळय. हो काय किती बरो 1 किलो पुरो बांगडे 200 रुपये किलो. बरें आहा फ्रेश आहा. वेल्ल्यो बऱ्या आहा पळयात मोठे मोठे आहा. सो हांगासर न्ही भाजयो बसला म्हटल्यार भाजयो घेया म्हटलें. शिव पळय थंय ड्रमस्टीक दिसले की हॅप्पी आलो. सांगो दी ना न्ही आयज हांव चिंतून येयलेलें कितें कितें नुस्तें घेवंक जाय पण तें आयज म्हाका मेळोंक ना. म्हाका जाय आसलेलें किंगफिशचे पिला बारीक. हांवें म्हणपालें बारीक पिला आसता पळय किंगफिशचे ते घेवन यो करी करया. आयज खंयच पिला ना. जेन्ना खूब आयकलें की आयज नुस्तें म्हणजे मार्केटान नुस्तें भरपूर येयला पूण कांय ना आयज अशें ना. खाली खाली कशें म्हणजे खाली खाली कांय ना. कितें आसा इफी इफी ऑक्टोबर फेस्ट ते ऑक्टोबर फेस्ट नेक्स्ट मंथ मागीर आसूं. सो म्हाका जाय आसलेलें म्हाका मेळोंक ना आनी म्हाका एक कितें नुस्तें जाय आसलेलें पर्पल फेस्ट म्हाका कितें नुस्तें जाय आसलेलें शूट करपाक. तें नुस्तें नात. व्हडले आहा ते 2-3 जाण मेळोन घेवप ते. सो जाय तेन्ना खरेंच आयज तिसऱ्यो चड ना. ते बुळबुळे आसता पळय तिसऱ्यो खुबेकी म्हणटा ताका तसले आसलेले. हांवें ते घेवंक ना. मुडा फाल्यां म्हाजें कितें जाय तेन्ना कांयच मेळना. चिंतून येयल्लें बरें की हाडया म्हणून. हांवें ताल्ले बीन घेतले. ताल्ले मातशे बरें आसले. म्हाका अशें ताल्ले बीन खूब लायक. ताल्ले फक्त हांव आई खाता. शिवनाथान हें घेतला किंगफिश. दाखयता तुमकां घरा वचून. तर व्हडलें ना म्हाका तें ताचे पिला मेन करी करपाक. आतां हितूंतले करी करया थोडे बारीक बारीक पीस पोया कितें मम्मी कितें म्हणटा पोया. ओके चला जालें भायर सरला. सो आतां आयला कॉफी पिवपाक. शिवा कॉफी जाय खंय. सकाळचो च्या पिना न्ही तो. आयज हें केलेलें सकाळीं
कालचे हें आसलें रायस ताका थंड मारले तातीचे कितें आं ओके सो आपल्याक कॉफी जाय पावलो म्हणल्यार वच म्हटलें खंयचें रेस्टॉरंट खबर न्यू ओपन जालां हें शू म्हणटालो न्ही आत्माराम म्हणून ते आमंत्रण बरें आसता तेंचे मसाले डोसा बरें आसता आनी सामकें रश सामकें दाखयता तुमकां मागीर खूब लोक येता ओके तो म्हणटा आपल्याक कॉफी जाय म्हणटा पी म्हणटा म्हाका बी हाडून दी म्हटलें हांव आनी भायर येना खूब रश आसा सर सो हें पळयात सेल्फ सर्वीस आं चा का कॉफी नाही चा का कॉफी आहे कॉफी कॉफी बेस्ट कॉफी बेस्ट टेस्टी घरा ऐकता रे डायरी फाल्यां टेस्ट पळय खंयचे स्टार्ट कर फाल्यां ताका टेस्ट आहा म्हणटा आतां मातशें स्टार्ट कर म्हटलें मागीर म्हाजें सगळें काम जालें की म्हाजें स्टडी घेवंक जाय तर फाल्यां ताका टेस्ट आहा सो हांगासर भाजी पळय ड्रमस्टीक हाडला आनी मुळे आनी तांबडी भाजी हांव आयज करतलें की म्हाका न्ही नुस्त्याच्या हुमणा वांगडा न्ही तांबडी भाजी खूब लायक सो हें पडलें म्हाका 50 रुपयाचें सो वन बारीक बंडल आहा तें आनी हें पडलें म्हाका 50 रुपयाचें आनी हें 100 रुपयाचें किशोर आतां ड्रमस्टीक खूब लायक अशें कट करून फ्रिजीन दवरलें न्ही डब्यान यूज करूंक मेळटा आनी नुस्तें हांवें काडून दवरलां दाखयता तुमकां सो हें पळयात किंगफीश धाकटें आसलेलें सायज ओके आनी वेल्ल्यो मातशे व्हडले आसले म्हण घेतले हांवें हेजे बरें फ्राय केले आनी कुरकुरीत बरें जाता पळय सायजीन बरें व्हडलें आहा सो हें आसा 300 रुपयाचें आनी किंगफीश पडलें आमकां 700 आनी बारीक सुंगटां हाडलां हें आसा 200 रुपयाचें आनी ही सुंगटां रिचिका फ्राय तो आनी कांयच खायना सो हें म्हाका दिसता खबर ना सायजीन बारीक आहा तें चड ना हें पळय बारीक आहा आनी ताल्ले हें म्हाका आनी आई पळय हेंच मागीर ताल्ले कित्याक खबर ताल्ले घेवपाक हांव कन्फ्यूज जाता सो पळय हें ताल्ले हेंच मगे बारीक शेपटीचे हां ती मोठी शेपटी केन्ना हाडनाका म्हणटा हें बारीक शेपटीचें हाडलां हांवें हें हाडलां जस्ट 100 रुपया कित्याक हांव आनी आईच खाता आनी बांगडे पळयात बरें फ्रेश आहा बांगडे 200 रुपया सो इतलेंच हाडलां हांवें ओके आतां सगळें काय करचें ना आईक सांगलां हांवें किंगफीश करी कर न्ही गे किंगफीश करी करता आनी कितें फ्राय करतलें पळयात थोडे सुंगटां फ्राय करतलें आनी कितें फ्राय करया थोडे ताल्ले फ्राय करतलें आनी थोडेशे पीस सपोज व्हडले आहा ते शिवराताक किंगफीश फ्राय करतले हें सुंगटां वेल्ल्यो पळया थोडे फ्रिजीन दवरपाचें जालें एक काम आं कितें 3 टायम सो आई मेळटा आई पळय आई नुस्तें खावंक जालां खंय आसूं गे केंस तें आईचें तुमकां सांगता मागीर स्टोरी पळय हाय म्हण सगळ्यांक सो आई म्हाका रावला मेडिसीन घेवपाक कित्याक आईक हें पंप दिला ते पंप तिका घेवंक कळना सो ती म्हाका रावला टॅबलेट घेतले बीपीचे टॅबलेट घेतले आनी सिरप ओके सो हें पंप न्ही हांवें ताका दिवंक जाय तिका घेवंक कळना तिका सो हें पंप दिला तिका कित्याक लागून तें तुमकां सगळें हांव मागीर सांगता सुशेगाद ओके चला सो आतां पिलो बीन दवरला सायडीन खेळटा तो ओके रितू काय सर सो आतां हांव न्ही बेगीन नुस्तें बिस्तें क्लीन करून घेता की आकाश येतलो जेवपाक की आकाश ते सकयल आसा आयज सांगला न्ही मिटींग आहा म्हण सकयल सो ताका म्हटलें जेवपाक आपोवया म्हणटा ती मिटींग न्ही लेट सोंपता 2-3 अशें सो म्हटलें हांगाच जेवन वचूं न्ही करताच न्ही ओके सो नुस्तें बिस्तें क्लीन करता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो जालें म्हाजें नुस्तें क्लीन करून आनी हेजे बारीक बारीक पिसीस आहा पळय हें करी करतलें किंगफीश करी आनी हें फ्राय आनी सुंगटां खबर आहा न्ही रित्वीक नुस्तें खायना इसवण बीन आनी हांगासर सगळे वेल्ल्यो ताल्ले मिक्स थोडेशें सगळें दवरलें हांवें फ्रिजीन सो बांगडे बीन दवरले हांवें दोनूच बांगडे कट केले हांवें बांगडे वेल्ल्यो ताल्ले सगळे कट केले हांवें ते 100 रुपया हाडलेले हांवें आनी हांगा मसालो रेडी जाला सो हांगासर जालें मसालो जालें न्ही गे जालें सो आई हांगासर न्ही नुस्तें लावपाक मसाला करता पळय आमकां हेच मसाला लायक आतां जावंक ना हांगासर सो इशू न्हिदला तांबडी भाजी आतां कट करता हांव आई म्हाका सगळें पानां बीन काडून दिला भाजी बरें आहा गे ना गे फ्रेश ताजी आहा गे आसूं आयज करया हें सगळें आतां क्लीन करता कट करता बेगिना सो हांगासर हांवें भाजी कट केलें कांदो घातला लसूण घातला आनी ग्रीन चिली घातला आनी नुस्तें लावपाक मसालो रेडी आतां मसाला म्हणजे नुस्तें लायता मसाला आनी हांगा करी दवरला आयज काय तुमकां रेसिपी शूट करूं ना कित्याक ऑलरेडी हें सगळें किंगफीश करी बी हांवें तुमकां शेअर केलेलें आहा बरें आलें घातलां आनी हें घातलां खोबरें तेलान आलें घातलां सोलां घातलां आनी ग्रीन चिली घातलां घालूं गे नुस्तें खतखतो आयलो पळय ओके सो तें नुस्तें घालता जालें ऑलमोस्ट सगळें फक्त मसाल्याक म्हणजे नुस्तें मसाल्याक लावंक जाय लेट फ्राय करतलें हांव की आजून एकूच जाला
ताका लागून अशे बारीक बारीक पीसीस आहा पळय ते हांवें म्हणजे करी घालया म्हटलें. आनी किंगफीश न्ही सामकें फ्रेश आहा, पयले दिसता आसतलें तुमकां, फ्रेश आहा सारकें. म्हणजे खूब तेंप जालो म्हाका आयज किंगफीश करी खावपाची खूब रूच येयल्ली. चिंतलेलें बेबी किंगफीश मेळटलें म्हणून, पण मेळोंक ना. आनी किंगफीशचे प्रायस आसा 600 रुपीज किलो, kg सॉरी आं. सो हें पळय बोडका बीन आसता पळय तकली बीन ते घालून केलां. ओके, हें घालता हेका बरेंशें खतखतो हाडटा मागीर आमचे करी रेडी. शिवादा बूक लागला खंय? येस. शिवादा बूक न्ही, शिवादा दोळे पयले तुमी ताका न्हिदेन सामको बुडला. तुमी सांगलेलें न्ही 1 वीक ताका इव्हेंट आसलेले. सांगू सकाळीं वयतालो कितले सांग? 5:30 वयतालो फूल डे थंयसरूच आनी परत नेक्स्ट डे सकाळीं 6 येतालो न्हांवपाक. न्हांवन परत वयतालो म्हणजे अक्षरशः न्हीद ना म्हणजे ना. आनी वास्को न्ही ते वास्को म्हाका भंय सारकें म्हणजे न्हीद ना मातशें तुमकां खबर आहा न्ही, गाडी बिडी चलयतना बीन मातशें प्रॉब्लम. तो केलो न्ही इव्हेंट जालें बरे भशेन न्ही. तो म्हटल्यार ताका मातशें जीवन मातशें न्हीद म्हणटा ताका लागून बेगीन बेगीन करता जालें ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आहा. ताका बेगीन वाटटा ताका मातशें न्हीद दोळ्यांक भरला हेज्या सगळें रावना हांगा म्हणलें. हो येता मदीं मदीं बूक घेवन हेजे फाल्यां आसा हें आहा टेस्ट आहा. नुस्त्याक मसाला लायता. हांवें म्हटलें आई शीत दवर आनी चल तूं म्हटलें. ओके, करी जालें हांगासर. सो बेगीन बेगीन ताका फ्राय करून दिता. कामां सोंपना आनी बाबू न्हिदलो, उठोंक ना अजून. जुलान तूं बरोबर न्हिदता, टेंशन ना. जुलान पाळण्यान बी पयलें तुवें न्ही. आतां कितें करता खबर आहा, रिशवीक बरें ताका बांदता आनी हात जोर अशें भायर काडटा आनी भायर काडून व्हडलें रडटा न्हिदना. ताका टायट बांदूंक जाय. आतां न्यू ट्रीक केला हांवें, टायट ताका बांदता जाल्यार न्हिदता. जुलान बरें, जुलान कितें जाता खबर आहा, ताका वारो येना, ताका लागून गरमी येता, मातशें मेसी लावन दवरता. बरो आहा तो, टायट काडटा हात काडटा बोलून भायर असले भुरगे. ओके चला हाका फ्राय करून दिता वाडटा हाका बेगीन बेगीन. सो हांवें न्ही हें मिशोंतल्यान ऑर्डर केल्लेलें म्हणजे कितें गंवाचें पीठ कसलें पीठ मातशें गाळोन काडपाक. आमगे तें हें आसता न्ही गाळोन काडपाचें, सो सगळें सकयल पडटा. सो हें हांवें ऑर्डर केलें. दाखयता तुमकां की आतां आमी म्हाका नुस्तें फ्राय करूंक जाय. म्हाका रवे न्ही मातशें कितें दिसता ब्लॅक म्हटल्यार मातशें गाळोन काडया. दाखयता तुमकां अशें ना खूब आवडलें म्हाका. जस्ट थोडें घालपाचें हांव भरून घालप ना आनी अशें करपाचें. हें पळय बरें अशें गाळोन पडटा न्ही इल्लें पळय. जेन्ना तुमी आईन न्ही पयर गंवाचें पीठ न्ही तें भरून घातलें, इतलें भरून घालप ना. जस्ट अशें थोडेशें घालपाचें. ओके, आनी हांगासर पळय हें आसा अशें हें करपाचें. गुड न्हू. हय, सो जाय तुमी गाळोन काडपाचें. कचरो बी कचरो बी भरला हांगासर. कचरो बी आसले न्ही ते येता पळय. सो हें न्ही मिशोर मेळटा. हांव तुमकां लिंक धाडटा. ओके, बरें पडटा. जाणां कितें जाता बरं, तितून ते रावंड चाळणी आसता पळय, ते चाळणी अशें केल्यार न्ही सगळें पीठ सकयल पडटा पळय, पडूंक ना. गाळोन काडलें बरें आनी ना. पळय डिफरंट कितलें बसून बसून काम करता हांव. दिसलें खूब आवडलें म्हाका. आनी हांगा अशें करपाचें. हें पळय बरें आहा. सो 125 ग्राम आनी हांगासर आसा 250 ग्राम. 250 ग्राम पर्यंत भरून घालनाका. भरून घातल्यार जायना. पयलें हांवें जस्ट थोडेशें घाला आनी करात. हें चला नुस्तें फ्राय करता. हांगासर नुस्तें फ्राय. ओके, आकाश येवंक ना तो, ताका मागीर वाडटलें. शिव आनी रितीक बसला. सो हांगासर ताल्ले आनी वेल्ल्यो थोडेशे बांगडे. सो आई बापाली तांबडी भाजी जून जाला खंय पळय, जून जाला भाजी. सो आसूं म्हटलें करया म्हटलें. पळयता जाल्यार फ्रेश आसलें मागीर कळ्ळें म्हाका भाजी तेका अशें फुलावी जालेलें. फुलावी जालें न्ही सो समजून घेवपाचें जून जाला म्हणून. तांबडी भाजी जून जालें तें केलें आसूं आतां बरें भाजी केला. हय, फाल्यां आनी कोण दवरतलें पिड्यार आसलें. ओके जाल्यार जेयता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला तो जस्ट जेयली आमी आनी येयलें आतां व्लॉग एंड घेवपाक. तेच्या पयलीं तुमकां सांगता आईचें हेल्थ अपडेट. अशें कितें हांवें ते 3-4 दिसांनी कांय अशें व्लॉग करूं नासलेलें. तेन्ना कितें जालें तुमकां सांगता आयज. लास्ट हांवें तो व्लॉग केलेलें चिकनची रेसिपी तुमकां शेअर केल्लें पळय, आनी तेन्ना तुमकां हांवें सांगलेलें की आनी व्लॉग करचें ना हांव, अशी डेली रुटीन तुमकां शेअर करचें ना. जस्ट कितें रांदलें विनलें कितें रेसिपी बी शूट करता तुमकां घालता म्हटलें. सो हांवें मागीर कांयच रेसिपी बी शूट करना, कांयच करूं ना. एक्चुअली जालें कितें, त्या व्हिडियोन तुमकां दाखयलेलें हांवें आई कपडे फोल्ड बी करताली. अशें बरी आसली ती आई कळ्ळें न्ही. मातशें ताका कफींग आसलेलें. जेयली बीन चिकन बीन कांय खावना तेणें. आपल्याक पेज करप आसली, पेज जेयली आनी न्हिदली. तिका सांजचे संक उठली, आपल्याक तकली दुखपाक म्हणजे तकली दुखता म्हणपाक लागली. कित्याक तिका न्ही न्हीद पडनालें. कित्याक खोकून न्ही ताका दिसलें न्हीद पडनालें. सो तिका म्हाका असं दनपारां सारकें न्हीद पडोंक ना. उठली सांजचे तिका तें हेडेक जावपाक लागलें. आनी हेडेक सामकें वर्स सामकें म्हणजे की उलटी करून ताका पुरो आल्या सारकें. कितें करून दिवया म्हटल्यार खायना.
पेज असलेले पेज नाका म्हणपाली मागीर ओट्स करून दी म्हणपाली आपुणूच ओट्स करून दिले सगळं उलटी केले खाऊन 2 चमचे खाले तर उलटी केले तेणें तिका न्हीद बीन पडना न्ही ताका हेड जाता आतां ते खोकलीन न्ही ताका न्हीद ना फूल बॉडी आनी हेडे जाता तेन्ना न्ही ताका खोकली मारतले पळय तिका आनीक तकली सणसणटा तिका ते मायग्रेन प्रॉब्लेम आहा न्ही तुमकां खबर आहा न्हीद पडना जाल्यार बीन तिका हेडेक बी जाता सो कांय फूल तो रात्र न्ही अशें ती न्हिदूकूच ना खोकता आनी हेडेक तकले बाम लायले तिका ते सुंठ म्हणजे ड्राय जिंजर आसता पळय ते लायले कांयच फरक पडना ताका हेडेकाची मेडिसीन आसा आतां हेडेकाची मेडिसीन दिवपाक जाय जाल्यार तिणें खावंक जाय तिणें कांयच खावंक ना हांवें तिका टॅबलेट दिवंकूच ना तरी ती फूल नायट अशी न्हिदूंक ना ती कित्याक म्हाका ती आवाज जाताले ती खोकताली मागीर हांव उठून मदीं मदीं पळयतालें तरी पूण तिका कमी जावनासलें ओके मागीर हांवें तुमकां सांगलेलें पयलीं की मम्मीक हांव दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन व्हरतलें म्हणून कित्याक ताची खोकली कमी जावंक ना न्ही सो शिव अंबारो तिका हांगा व्हरया तांबडी माती TB हॉस्पिटल पणजी सो कित्याक खबर आहा शिवनाथाक लास्टाक मागीर जाल्लें खोकली थांबत नासलें म्हणजे कोविडच्या नंतर खोकली न्ही थांबत नासलें थंय गेल्लो तो तांबडी माती पणजी थंयसर न्ही केन्ना खोकली बीन चड जालें न्ही थंय वचूंक जाय बरें कमी येता रोखडें एक सिरप बीन दिलें न्ही तेजें कमी येता तो शिव थंयच वयता केन्ना आपलें चड खोकली बीन जालें न्ही थंयच वयता तो शिव बाल आमी थंय या सो म्हाका न्ही थंय व्हरपाक नाका आसलेलें कित्याक खबर आहा म्हाका थंय गेलें न्ही म्हाका डॅडीची खूब याद येता की डॅडी थंय एडमीट आसलेलो डॅडीक न्ही अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसलेले आनी डॅडी पळय स्मोकिंग करतालो न्ही सो डॅडी न्ही 2-3 वेळा न्ही TB हॉस्पिटलान न्ही एडमीट आसलेलो कळ्ळें न्ही सो म्हाका न्ही TB हॉस्पिटल ते पणजी आनी बांबोळी न्ही हांव वचूंक सोदना इफ हांव थंय गेलें न्ही म्हाका कितें जाता तेच हांव जेवचें ना अशें जावचें जाल्लेलें आसा एक दीस आमी मम्मी घेवन गेल्ले हांव तशें थंडी बी जाल्लेली खोकली मम्मी घेवन गेल्ले डॅडी तेन्ना नासलेलो थंय गेले तेन्ना हांव घरा येयलें हांव न्हिदोंक ना जेवंक ना म्हाका कितें जाता म्हणजे म्हाका ते डॅडीचें सगळें याद येता सो हांव GMC आनी TB हॉस्पिटलान केन्नाच वचना सो शिव अंबाला आमी थंय व्हरया सो शिवता म्हटलें नाका थंय नाका म्हटलें हांवें शिवता ओके सो दुसऱ्या दिसाक न्ही म्हाका एक आमच्या युट्यूब फॅमिलीन कॉल केलें तेजें नांव आसा उमा सिनारीन तिणें कॉल केलें आईची खबर घेवपाक सो सांगलें अशें आई बरी ना म्हाका दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन व्हरूंक जाय तिणें न्ही आमकां एक नांव सांगलें आनी आमकां खबर आसा डॉक्टर कोण तो की म्हाजो डॅडी न्ही पयलीं ताका वळखता डॉक्टराक आनी डॅडी पयलीं थंय वयतालो बी मम्मीकूच थंय खूब फावटी व्हेला आमी ओके चंद्रशेखर म्हणून पर्वरी बॉल दी गोवा ना थंयसर सो आमकां ते डॉक्टराची यादूच ना व्हरपाक कळ्ळें न्ही यादूच ना म्हणजे कितें हांव तुमकां एक देवानूच तिका म्हणजे देवानूच आमकां तिका सांगनासलें आमकां फोन कर म्हणून कळ्ळें न्ही सो तिणें म्हाका फोन करून सांगपा लागलें तूं थंय वच आई दाखोवपाक सो मागीर हांवें डॉक्टराचें अपॉयंटमेंट घेतलें नेक्स्ट डे थर्सडे हांवें कॉल केलें फ्रायडे अपॉयंटमेंट घेतलें की फ्रायडे रिशीव काकू हें आसलेलें अपॉयंटमेंट डॉक्टरा कडेन संभाजी कडेन सो ताकाय दाखयतलें आनी आईकूय दाखयतलें दोनी काम जातलें सो हांवें ताका कॉल केलें चंद्रशेखर डॉक्टरा कडेन फ्रायडे 11:15 हांवें अपॉयंटमेंट घेतलें ओके सो अपॉयंटमेंट घेतलें सो मागीर आईक सामकी जाम कित्याक ती रातभर कांय खावंक ना सकाळीं तिका उठपा जायना आपल्याक पांय थरथरता हांवपा लागली सो कितें करपाचें आतां शिव काय ना 1 वीक तो नासलो शिवा म्हटलें तूं आकाशा तरी धाड तो शिवता न्ही आकाशा धाडलें आकाशा इव्हेंटाक धाडूंक ना शिव आसलो इव्हेंटाक आकाशाक फक्त हांगा दवरलेलें पर्वरीत तूं राव कित्याक केन्नाय कितें आईक कितें जाल्यार व्हरूंक जाय डॉक्टरा कडेन सो मागीर हांव फ्रायडे आईक घेवन गेलें डॉक्टराचें अपॉयंटमेंट घेतलें न्ही आईक घेवन गेलें तिका चलपाक जायना सो पयलीं हांव गेलें बाबूक दाखोवपाक तें जालें बेगिना मागीर आईक घेवन थंय गेलें डॉक्टर दाखयलें मागीर हें प्रेशर बीन चॅक केलें प्रेशर हाय आहा म्हणपा लागली चेस्टा इन्फेक्शन भरलां ओके सो प्रेशर हाय आहा म्हटलें की दाखयलें हांवें TB हें तुजें प्रेशराची टॅबलेट डॉक्टर म्हणपा लागलो टॅबलेट चेंज कर ते टॅबलेट दिनाका म्हणपा लागलो सो डॉक्टरान आतां प्रेशराची टॅबलेट चेंज केला पंप दिला ताका म्हाका तुमकां दाखयला हांवें ताका पंप दिला आनी एक सिरप आनी टॅबलेट दिला सो डॉक्टर म्हणपा लागलो एक 15 दिसांनी यो कळ्ळें न्ही सो आतां 2-3 दीस 3-4 दीस जाले आतां ती मेडिसीन ती घेता तिका आतां खूब फरक पडलेले आहा सो कळ्ळें न्ही सो तकली बीन कांय ना बरी आहा ती ओके आनी डॉक्टरान सांगलें तिका परत तकली बीन दुखता सो डॉक्टरान तकलेची बीन कांय अशें मेडिसीन दिवंक ना हांवें डॉक्टरा कितें एक्सरे बीन कितें काडूंक जाय कांय नाका म्हणपा लागलो मायग्रेन प्रॉब्लेम ते न्हीद बीन पडना जाल्यार हेडेक जातात खंय ते ओके आनी चश्मो बीन कितें पळोवंक जाय नाका म्हणपा लागलो ओके कळ्ळें न्ही मागीर ते मागीर पळया म्हणपा लागलो सद्या ही खोकली मातशी कमी जावनी म्हणपा लागलो सो ते खोकली तिच्या सामकी कमी आसा आतां हेडेक बी तिका कांय ना कळ्ळें न्ही सो चिंतलेलें आमी ताका आई TB हॉस्पिटलान व्हरया म्हणून दाखोवपाक सो एक देवा सारकें आमकां कोणें आमच्या युट्यूब फॅमिलीन कॉल केलें आनी तिणें सांगलें थंय व्हर म्हणून सो थंय वचून ती बरी जाला सगळें आमचे कडेन डॉक्टराचे कॉन्टेक्ट नंबर आहा सगळे आहा पण कितें जाता खबर आहा त्या टायमार खंय वचूं कितें करूं आनी त्या टायमार कांयच याद उरना अशें जाता कळ्ळें न्ही कोण सांगता न्ही मागीर आमकां कळटा मागीर तो तिणें सांगलें म्हणून तिच्या उतरान आमी गेली आमी सो सद्या ती बरी आसा सो ताका लागून हांवें काय अशें व्लॉग बीन करूं ना कितें व्लॉग करतलें
फूल डे आई अशें न्हिदून आसलें तिका हांवें तूं न्हिदून राव ती उठोवंक मदीं मदीं किचनांत येता तिका उठोवंक जायना मदीं चलपाक जायना आनी तिका खायत नाली सो काय ना ते दिसा हांव एकूच म्हणजे दाळ बीन करतालें आनी 2 दीस हांव करून खातालें कित्याक कितें किचनान करया म्हटलें न्ही बाबू हांगासर मातसो 5 मिनटां न्हिदता उठलें जाल्यार घातलें सकल न्ही जस्ट 1-2 मिनटां चड ना 2 मिनटां खेळो मागीर रड कितलें म्हणून ताका रडटा तें पळोवंक शकता हांव हय का न्ही पळोवंक शकना न्ही हांव चड रडटा तें इफ तो रडल्या बिडल्या मम्मी ताका घेतालें तर त्या दिसा मम्मी कडेन जायनालें उठपाक हांवें ताका म्हटलें तूं उठनाका म्हटलें सो ताका लागून काय अशें व्लॉग बीन करूं ना हांवें सो आईच्या हेल्था लागून सो म्हाका टेन्शन पडलेलें आईचें हें पळोवन फर्स्ट टायम तिका अशें जालां इतलें ताका थंडी जाला पण हें तुमकां फर्स्ट टायम कळ्ळें न्ही काय खायनालें काय ना म्हाका टेन्शन पडलेलें बाबा अशें कितें जालें काय म्हणून काय खायनालें सगळें उलटी करतालें चलपाक जायनालें तिका म्हणजे सगळी वीक जालेली ती पटान काय ना न्ही सो म्हटलें आसूं हें व्लॉग बीन काय नाका व्हिडिओ करपाचें केन्नाय आसा हय का न्ही मेन घरा अशें कितें जालें म्हटलें की न्ही अशें व्लॉगींग करपाक मूड येना कळ्ळें न्ही आनी इशूकाचें तुमकां हेल्थ अपडेट सांगता इशूक आतां बरो आसा आतां थंडी बी सामकें कमी जाल्लेलें आहा कळ्ळें न्ही सो आनी आई आतां बरी आसा म्हटलें चल आजच्यान व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें कळ्ळें न्ही सो आई खातीर न्ही हांवें हें प्रेशर चॅक करपाक न्ही ऑर्डर केल्लें हें पळय हें प्रेशर चॅक करपाक घरा आसूं म्हटलें घरा उरलें बरें ओके हें प्रेशराचें चॅक हाडलां हांवें आनी इशूकाक न्ही फिवर बी येयल्यार बी चॅक करपाक ताका कितें म्हणटा खबर ना म्हणजे थर्मामिटर सो तो कितें आतां खाके अशें धरलें बी न्ही तें थर्मामिटर आमी आसा तो चड उलटा जायना ताका सो हें बरें असलें तें आहा तें आमचें डिजिटल कळ्ळें न्ही सो असलें हांवें ऑर्डर केलां म्हणजे दवरपाचें कळ्ळें न्ही हय 3 सेंटीमीटर अशें पयस दवरपाचें मागीर तें कळटा फिवर बी आहा जाल्यार सो हें हांवें 2 एमेझॉनासून ऑर्डर केलां असलें बी आसूंक जाय घरा कडेन सो 2 दीस आई सामकें बेडार पडलें न्ही म्हाका अशें कितें सांगू तुमकां अशें आई घरानूच ना अशें कितें करूं कितें नाका बाबूचें पळोवं हें कर बाबूक 2 दीस लागून न्हाळोंक ना उदीक घालतलो कोण आई कडेन जायना उठपाक रावपाक जायना उदीक घालतलो कोण आनी हांव वचून ताका बेश्टें न्हाळोवन बी हाडना हांवें न्ही बरें आंग तरी पुसून काडलें उदक घालपाक एकलो कोण तरी जाय कळ्ळें न्ही एकट्या कडेन सगळें जायना तें ताका आंग बीन पुसून काडलें हांवें 2-3 दीस ताका न्हावपाक घालूंक ना हांवें सो मागीर आई मागीर बरें जालें तेन्ना ताका बरें मागीर न्हावून काडलें मागीर नेक्स्ट डे जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ली पळय तेन्ना ती मातशी बरी आसलेली मागीर रातचें ताका मेडिसीन बी स्टार्ट केलें आतां पंप पळोवया आतां खोकली अजिबात ना ताका सो नाका रे बाबा असले आनी दीस नाका थंडी बीन नाका दीस टायम सामकें कितें सांगू तुमकां अशें नुस्तें बी हाडून नासलें काय अशें करनासलें दाळ करतालें आनी रितुका कितें ऑमलेट बी करतालें सो ती बरें आयज आपल्याक खावंकच दिसला सो म्हटलें या म्हटलें एक्चुली म्हणजे प्लॅन नासलेलें आयज नुस्तें बी कितें हाडपाक बेश्टें कितें हांगच्यान कितें ऑर्डर करया डॅल्फिनाचें कितें हाडया म्हणून डॅल्फिनाचें बरें मेळना सो म्हटलें तें कितें खावंकच दिसलें आपल्याक ताल्लें जाय म्हणपालें सो ती कितें खावंकच दिसलें न्हू सो हाडलें आतां तिका मागीर तेल बी सामकें कमी घालून फ्राय केलां सगळ्यांक तशेंच केलां हांवें कोणाक चड कमी ना सगळ्यांक तेल कमी घालून ताका फ्राय करून दिलां सो खावुनी म्हटलें जेल ती खालें ओके मेडिसीन बी आहा न्ही ताका लागून ओके सो घरच्या मनशां कोणाकूय कितें जालें बी न्ही सामकें मूड ऑफ जाता आनी भंय कहो दिसता हय का न्ही ती तिणें आमकां सामकें भिवयलें आईन चलपाक जायनासलें तिका उठोवंक जायनासली सो मागीर तिणें आकाश आसलेलो बरें जालें आकाशान मागीर ताका धरलें आनी गाडयेन बसलें आनी व्हेलें तिका आमी अशें जालें आमचें हालत ओके सो आनी कांय न्ही इतलेंच चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर